आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta भक्ती मोना हलत्या कसा करता हूँ तुका नमा करता हूँ तुका नमा आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta जीवितासो उडो तू आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्यासो जीवितासो बुंडो तू आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्यासो तुसो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव तुझो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव हर एक दिसा बोगजाक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा बोगजाक तुका आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta संसारासो उसवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पावसो संसारासो उसवाड तू काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पावसो तुका मेळो आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळो आशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta भक्ती मना कलत्या कळसा करता तुका नमा करता तुका नमन आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta Alleluia 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 Hallelujah, 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 Aradan tu kasamya, vandan tu kasamya, jai tu kasamya, naman tu kasamya, hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, या पवित्र सक्रमेंतांत जिवीत असो उंडो आमकां मोगासो जावन असो तसो जेजू क्रिस्त हाजर आसा. आमचे दिसपट्टे जिवीत असो आमचे आत्मीक पोषण असो जेजू जावन आसा. संवसार असो उजवाड जावन ह्या संवसाराक उजवाड पावोवंक आयिल्लो खरो उजवाड ह्या पवित्र सक्रमेंतांत आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो काळोख पयस धांवनवचो, आमच्या जिविताक उजवाड दिवचो, आमच्या जिविताक समाधान दिवचो, आमच्या जिविताक शांती दिवचो, शांतीचो कुवार सुमी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच आजार आसा. एक बरो गवळी जावन आमची शेळयांची हर एका दिसा तो जतन करता. जिविताच्या झरीक आमकां तो पावयता, आमचे जिवीत संपूर्ण करता, आमचे जिवीत तो चलोवन वता. ह्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो. ह्या पवित्र सक्रमेंतांत ह्या बऱ्या गवळ्याचें, संवसाराच्या उजवाडाचें, शांतीच्या कुवाराचें हजरपण आमी वळखून घेवया. आमच्या काळजा मनाचो मान आराधन नामान ताका आमी भेटोवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचो जेजू, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच जिवो आजार आसा. पेद्रून म्हणलें उतरां ह्या सोमयाक कोणा लागीं वचो, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोमया तुजे लागीं आसा तें जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापाचें. त्या देखून कोणा लागीं वचो, खंयसर वचो सोमया, हांव तुजे लागीं येता, तुज्या पांयां तळा येता सोमया. तुजे थंय आसा तें जिवीत हें सत पेद्रून वळखून घेतलें सोमया. आज परत आमी वळखून घेवन तुजे मुखार तुजे समकर आमी सरपडल्या सोमया. तुजे लागीं आसा जिवीत, तुजो आमचें जिवीत, तुजो आमचें संपूर्ण तुजेर पातयेवन सोमया आमी आयल्या तुज्या पांयां तळा. मुरयेक तुवें म्हणलें सोमया, मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला. आज आमी बरो वांटो विसरून कान तुजे सांगाता थोडो वेळ करसूनच्या सोमया तुज्या पांयां तळा जावं. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नामान करता, तुजी स्तुती आमी गायता सोमया. आमच्या काळजा मनांत हांव तुका आमी नामान मान आमी तुका भेटयता सोमया. ह्या पवित्र सक्रमेंतांत तुजें हजरपण खरेपणी आमी वळखून घेता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमचे थकले आमी बागावया. ह्या जेजूक आमी एक घडी अनुभव करया, ताचें हजरपण एक घडी आमी भोगया मोगाच्यानो. तसो जिवंत क्रिस्त खरो देव आमचो सोमी ह्या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच आजार आसा. कीर्तनकार कीर्तन 20 आनी 7 वाक्य 1 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उसवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. त्या देखून हो सोमी जर तर म्हज्या बगलेक आसा, तुज्या बगलेक आसा जाल्यार आमी कोणायकी भिये जाय म्हणना, कोणायकी आमी थरथरा जाय म्हणना. कित्याक आमचो सोमी आमचें बोळ, आमचें थारान, आमची सकत आमचे मुखार आसा. त्या देखून एक घडी तकल्यो बागावन ह्या उजवाडाक, खऱ्या उजवाडाक आमी आनंद करया, आमी अनुभव करया आनी त्या जेजूक आमी नामान करया, आराधन करया. त्या जेजूची स्तुती आमी गावया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचो हर एकल्याचो खरो बापूय तशें आमचे सांगत आसा. आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता, आमच्या बगलेक तो रावता, आमचे जिविताचे सर्वस्व तसो जावन आसा. त्या देखून आमच्या काळजा मनाचो मान जावन ताका आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी नामान करया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, मान आणि महिमा आराधन तुका
सौम्या मान आणि आराधन आमच्या खालसा मनसो मान या सोम्याक फावो कित्याक आमचे जिवीत सोलोनोरचे ताणे आमचे जिवीत सोलोनोरचे हर एक घडी ताणे आम्ही नाही तर मोगाल बबन आणि बहिणीनो एक घडी आम्ही दोळे दांपिया या आराधनाच्या सुरवेरस या सोम्या मुखार आम्ही आसतना आज प्रत्येक जाऊन जे कितें ते समा मागणी घेऊन आम्ही हांगासर आयल्या सुमियाच्या पांयतळ आमी समर्पण करुया या जेजूचेर आमी पाती येताना त्या जेजूचे हाजरपण या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी वळखून घेताना जेजू म्हणटा कष्टतेल्यानो वजन वयतेल्यानो मुझे ससी येया म्हाका लागीं येया उलया सांगा वय मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजू आमकां विशेव दिता जेजू आमकां बोल दिता जेजू आमकां सुटका दिता जेजू आमकां बरेपण दिता जेजू आमकां गूण करता आनी तिस सकत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा तर एक घडी भवार्थान पातयेनीन आमकां त्या सोम्याच्या पांयतळा या आराधनेच्या सुरवेरेस आमी समर्पण करुया आनी प्रत्येक जावन जे कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला मागोवंक विचारला त्या सकड भाव भयणीक सोम्याच्या पांयतळ आमी आडया मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन आमची बहीण आयरीन म्हणली आयसीयूंत आसा तिची भलायकी मस्त बिगडल्या कोमाक गेल्या ती तिच्या विशेष भलायकी खातीर आमी मागया या भोव पवित्र साक्रामेंतांतलो जेजू तिका आपोवच्या खातीर परत तिका नवो जीव दिवच्या खातीर ती भलायकी मेळच्या खातीर तिचे थंय आसली ती पिडा गूण जावच्या खातीर बरें पावन तिच्या कुडींत वालच्या खातीर ह्याच दैवीक दातारान तिका आपोवच्या खातीर विशेष तरान या सोम्याची दैवीक सकत ह्या घडये तिच्या कुडींत तिच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वालच्या खातीर विशेष तरान तिका सोम्याच्या पांयतळ आमी समर्पण करून तिचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तशें जायते पिडेस्त आमचे लागीं मागोवंक सांगला जावं बरो विविध कश्टां आनवरांक सांपडलेले सबारांनी आमचे खातीर मागोवंक सांगला जावं बरो ह्या सगळ्यांक सोम्याच्या पांयतळ आमी समर्पण करुया मोगाचें न्हू ह्या आराधनेच्या सुरवेरेस सोम्याची स्तुती आमी गायतना सोम्याक आराधन नमन आमी करतना विविध तरांचे बनपासाच्यो सांगल्यो तुटोवन पडटात बरेपण वालता बरी भलायकी लाभता ही आमची पाथेनी ही आमची आशा जावन आसा त्या देखून सोम्याचेर आमी पातयेनी दवरया सोम्याचेर आमी विश्वास दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणी येसू सोम्याक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आनी त्या देखून ह्या सोम्याच्या जिवनपणा उपरांत तेसीस सगळे न्हिदल्यानी वचून बरें करतात जे कितें सोम्यान केलें तेंत मेल्ल्यांक जिवन केलें पिडेस्तांक भलायकी दिली थोड्यांक सोलाशें गेलें आनी अशें हर एक बरें करीत तांचे मारिफात बरेपण वाळत गेलें तेन्ना तो जिवंत क्रिस्त आजुनी वावर करता आजुनी ताची सकत करपाक वाळून आसा तर आमी आमची ते सवां प्रत्येक जण कोणाक आमकां समर्पण करूंक आसा तांकां सोम्याच्या पांयतळ समर्पण कर ह्या आराधना वेळार विशेष सकत विशेष करपा सोम्याची तांचे जिवितान वालच्या खातीर सोम्या कडेन आमी मागया आनी त्या सोम्याक आमी उलो मारया अप्पा वो तंदे हे गीत आमी गावन त्या सोम्याक आमी आराधन नमन करया आमचें समर्पण आमी करून आमकांत सगळें संपूर्ण तरान आमचे कस दूख ताच्या पांयतळ आमी समर्पण करया पान संको 35 पेज नंबर ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ पदकाच्या त्या बनपासांत आमी आसल्या सोम्यान आमकां दोन नितळ केला
आमचे गदर ते बहु पवित्र रगत सुम्यानं वारयला त्या रक्तामारी पात आमच्या पात कागदाने मोल बांधला त्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केला तर या जेजूक या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी थँक्यू म्हणया आमच्या काळजांत धांवन त्या सुमयाक आमी मान आराधन आमी करया ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಪ್ಪಾಬೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या कुडींत बोळ उणें जाल्ल्या वेळार आमचे सांगाता कोणूच ना म्हूण आमी एक सोरी म्हणून आमकां बगल्ल्या वेळार आमच्या मोगाची आमची म्हणली आमकां कोणेंय सांडलें जाल्यार सुमयान येदोळ आमकां सांडलो ना आमी येदोळ एक सोरी न्ही आमच्या बगलेक तो रावला त्या सुमयाक आमी अर्घां दिवया त्या सुमयाचो आमी उपकार आठोवया आमी एक सोरी न्ही खेदाळय सुमी आमच्या बगलेक रावता आमचो हात धन चलयता अरे एक पडी आमकां धैर्य दिता सांगत दिता तसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी नमन करया ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ದರಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ದರಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ मोगाळ भवन आनी भयणीनो हर एक रात दीस म्हणल्या बरी आमच्या बगलेक रावून आमचे जिवीत चलोवन वचें ह्याच सुमयान पातकान आमी पडनाशें आमकां नितळ निर्मळ सांबाळचें ह्याच सुमयान आमच्या सांगाता तो आसा आमच्या बगलेक तो रावता आमकां हर एका घडये सांबाळटा आमकां भिरांत ना कित्याक आमचो सुमी जेजू क्रिस्त जिवंत क्रिस्त आमच्या बगलेक आसा आमच्या सांगत आसा ताका आमी अर्घ दिवया तसो उपकार आमी आठोवया त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी नमन करया ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನನ್ನ
ರಕ್ಷಕರೇ ಪಾಪದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಪ್ಪಾವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ हालेलुया 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 मुगाल भवन आणि बहिणीनो या घडी आमकां परत सुमयेच्या पांयां मी समर्पण करूया आमचे सुख दुःख बेजाराई कष्ट अनवरा पिडा शिडा समस्या सगळे सुमयेच्या पांयां मी समर्पण करूया कोणी आमच्या लगे मागोंक विसरला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला त्या भावा बहिणी खातीर विशेष तरान कोण अस्वस्थता पिडेस्त जाता या सगळे भाव बहिणी सुमयेच्या पांयां मी समर्पण करूया या जिवंत क्रिस्ताची सगत कृपा या घडी विशेष तरान वालच्या खातीर सुमयांना आपोरच्या खातीर सुमयांना गुण करच्या खातीर सुमयाची सगत या घडी वालच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया मगजन बावर्तान मागया फातेनीन मागया सुमी आपोरता सुमी गुण करता सुमयाची सगत वालता सुमयाच्या नावान आजापा अद्भुत महिमा सगळ्यांनीतल्यानी घडतेच आसा त्या सुमयाचेर आमी फातेवया मोगाल बाबा आणि बहिणी समर्पण करी आमी मागया मागया या सुमयाक समर्पण कर आमी मागया सुमयाची दैविक सगत या घडी विशेष तरान वालच्या सुमयान अभिषेकाच्या गुण करच्या सुमयान अभिषेकात गुण करच्या आपोरच्या खातीर आमी मागया मोगाचेर मागया सुमी आपडून दी गुण करून दी त्या सगळ भाव बहिणीक आमचे भाव बहिणीच्या वजी हाळू करून दी तांच्या जिवितांत समाधान संतोष तृप्ती बरेपण लाभो दी आमी मागया मागया या सुमयाकडे सुमयाची दैविक सगत या घडी विशेष तरान वालच्या घडी सुमयान अभिषेकाच्या घडी हालेलुया 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी आमी सगळ्यां दोळ्यांत आमया मौन आमी बसया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया अप्पा ओ ತಂದೆ नन्नेसु देवा भावना ते सोमयाक आमी उलो मारलो आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा खरेपणी आमकां हर एकल्याकी पळयत आसा आमकां हर एकल्याकी आपडटा आमकां हर एकल्याकी बरेपण दिता प्रत्येक जण हांगासर आसले आमी थोडो वेळ आमचो त्याग सॅक्रिफायस करून हांगासर आयल्या सोमयाची विशेष सकत कृपा हर एकल्या थंय वालता एक घडी मौनपणी त्या सोमयाचो मोग आमी साकया अनुभव करया मोगाच्यानो आमकां कितेंच बेबिरान ना आमचो सोमी आमच्या बगलेक आसा आमचे जिवीत चलोवन व्हरता केवळ ह्या संवसाराचें जिवीत मात्र ताणें आमकां दिलां न्ही ताचें की व्हरतें दिरवें सर्गींचें शाश्वीत जिवीत जोन दिलां आनी आमकां ताणें रचलां सासणीक बालतेल्या त्या जिविता खातीर ह्या संवसाराच्या जुजुबी जिविता खातीर न्ही ससनाक बालता तसल्या जिविता खातीर ताच्या सांगता ससनाक जियोवच्या खातीर आसलां आनी त्या देखून आमकां ह्या संवसारी पयना वेळार शबीत आनी सुबीत तरान राखता सोलोवन व्हरता ताचो मोग आमचे हर एकल्या थंय वालता त्या देखून एक घडी मौन आमी बसया
त्या सुमया कडेन आमी उलोवया. आमच्या काल जमानाची बोगना, उपकारी मनाची बोगना ताचे मुखार आमी दवरया आनी मौन एक घडी त्या सुमयाक आमी उलोवया. सुमयाक आमकां समर्पण करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भवन आनी भयणीनो, जुवांच्या वांजेलांतले आयचे दिसाचे वासाप अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 3 अशें म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता. आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना, तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकता तें उतार तें म्हज्या बापाचें म्हणटा. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता. आमी दोगी ताचेशी येवन रावता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, देवाचो मोग करचें म्हळ्यार देवाची खुशी कितें तें समजोवचें, ताचें उतार आमी आयकोवचें, उतार आमी स्विकार करचें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक आमी प्रयत्न करचें. आतां जेजू ही उतरां म्हणटा जाल्यार जेजून ताच्या सगळ्या जिवितांत पाळलें. ताणें ताच्या बापाचो मोग केलो. बापाचें उतार हर एका घडये मेटा मेटा म्हणल्या बरें आयकलें आनी त्या उतरा प्रकार आपणाचें जिवीत ताणें बांदून हाडलें आनी त्या बापाच्या कुशीक ताणें हर एका घडये खालती मान गेलें आनी त्या मरीपात आपूण बापाचो मोग करता. हांव आनी बाप एकच म्हणलें. ताणें परत आनी परत परगट केलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार थंयसर नोये विशांत आमकां आयकूंक वाचूंक मेळटा. आतां नोये एक प्रामाणीक मनीस, देवाचेर विशेष पातयेनी आसली. देवाची खुशी ताच्या जिवितान कितें समजल्लो आनी देवाच्या कुशेक खालती मांगल्लो असलो एक व्यक्ती. देवाचो मोग आसलो. देवाची खुशी, देवाचे उतार आयकून ताचे जिवितांत पाळलेलो एक व्यक्ती तो नोये जावन आसा. आनी त्या देखून उत्पत्ती अध्याय 7 वाक्य 1 म्हणटा, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततेंत तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. ही देवाची उतरां नोयेक मेळ्ळी. कित्याक देवाची खूब मोग केलो. देवाच्या कुशेक ताणें खालती मान गेलें. देवाक तो विश्वासी जावन जियेलो आनी त्या देखून देवातावन ताका आयकूंक मेळ्ळेली. ह्या संततेंत तूं एकलो मात्र प्रामाणीक म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमकांय दिसपते आमच्या जिवितांत त्या देवाक विश्वासी जावन, देवाक प्रामाणीक जावन, देवाचे उतरा प्रकार आमचे जिवीत चलोवंक बांदून हाडूंक. त्या देखून तो ताळो आमी दिसपते आयकूं आनी त्या मरीपात आमी देवाचो मोग करता म्हणलें दाखोवचे खातीर आमकांय आपयलां मोगाचें न्हू. उत्पत्ती अध्याय 12 वाक्य 2 जावन अब्रामाचें जिवीत. अब्रामी परत बावर्तसो बापूय म्हण नांव वाडलेलो. देवाचेर अखंड पातयेनी विश्वास आसलो. देवाची खुशी, देवाचे उतार ताकाय प्राप्त जालें. देवाच्या खुशयेक खालती मान घालून जियेलो एक व्यक्ती आनी ताचें जिवीत व्हरता. आनी ताका लागून देव ताकाय म्हणटा, हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. केन्ना ताणें देवाचो मोग केलो, देवाच्या उतरा प्रकार तो जियेलो. देव ताचे थंय वस्ती करूंक लागलो आनी देवान ताका आशिर्वाद दिलें. देवान ताका
आशीर्वाद दिले आणि ताचे नाव ससनाच्या ससनाक आमार उरच्या बरी चरित्रेन ते आमार उरच्या बरी पळयला कित्याक बावर तसो बापय देवाची खुशी देवाच्या खुशयेक कालती मानगलो व्यक्ती जो जावन आसा मोगाचे न्हू सामुएलाच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 3 19 सामुएलाच्या जिविता विशांत परत सामुएली देवाक मोगासो देवाक विश्वासी जावन जियेलो आनी त्या देखून ताकाय सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी ताचें एकच एक उतार निर्पोळ जावंक ताणें दिलें ना सर्वेस्पर आपल्या उतरा उदेशी सामुएलाक आपली वळख करून दितलो आतां केन्ना सामुएलांनी देवाचो मोग केलो देवाच्या उतराक कालती मान घालो देव ताचे थंय वस्ती करूंक लागलो पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो एंत जेजून म्हणलें केन्ना तुमी म्हजो मोग करतात म्हजे उतार पाळतात हांव आनी बाप तुमचे थंय येता तुमचे थंय रावता तुमचे थंय वस्ती करता मोगाल भावन आनी भयणीनो देवाचो मोग करतना देवाच्या उतराक आमी कालती मान घालतना देव आमचे थंय बिडार करता आमचे थंय वस्ती करता आमचें जिवीत चलोवन व्हरता आनी प्रत्येक जावन ह्या देवाच्या उतरां मारीपात त्या देवाची वळख आमकां हर एका दिसा चड आनी चड उगडापें जाता आनी हें देवाचें उतार आमकां अर्था बरी जाता मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी आमच्या दिसपते जिवितांत देवाचो मोग करचे म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत जागो दिवचे देवाचे उतार आमच्या जिविता मारीपात तें फळादीक करचें अर्थाबरीत करचें इसाया प्रवादी अध्याय 50 आनी 5 वाक्य 10-11 म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी ओंपियाक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात तें सुपळ करतात तांदूळ किरलोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचनात तशें म्हज्या तोंडांतलें बायस सरता तें उतार निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी खुशी पालता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडल्लें तें सगळें करता त्या देखून देवाचें उतार आमचे मारीपात तें फळादीक जायचें आमचे मारीपात तें फळ दिजय आनी त्या देखून हें देवाचें उतार आमकां एक दिर्वें जावन हर एका दिसा हर एका घडये लाभता आनी प्राप्त जाता मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या देवाच्या उतराक आमी जागो दिल्ल्या वेळार मात्र जेजून म्हणा कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव जी कोण देवाची खुशी पालतात म्हणजे देवाचें उतार आयकून त्या उतरा प्रमाणे जी येतात ती जावन आसाच म्हजी आवय म्हजे भाव म्हजो मोग करतात ती आनी तशेंच जेजू म्हणटा कोण बागी आपणाच्या आवयक त्या जम्यांतली स्त्री उबे रावन म्हणटा तुका जल्म दिल्ली ती आवय आनी तुका पाणो दिल्ली आवय ती बागी म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा ताचे की चड जी कोण देवाचे उतार आयकून पालतात ती बागी मोगाल भवन आनी भयणीनो देवाचें उतार आमकां दिर्वें जावन मेळ्ळां त्या देखून देवाचो मोग आमी करता म्हणटा जाल्यार हें देवाचें उतार आमी वाचूंक जाय नियाळ करूंक जाय कित्याक ह्या देवाचो मोग चड आनी चड उगडापें जावचें ह्या देवाच्या उतरां मारीपाक ह्या देवाची वळख सोम्याची वळख आमकां चड आनी चड लाभची ह्या देवाच्या उतरां मारीपाक तर एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दांपिया त्या सोम्या मुखार आमी बसून आसा सोम्यान आमकां दिर्वें जावन हें देवाचें उतार दिलां देखून आयच्या वांजेलांत सोमी तेंच म्हणटा मोगाल भवन आनी भयणीनो जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पालता तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आमी दोगी ताचेशी येवन रावता सोम्यान आमचे थंय वस्ती करूंक देवाच्या उतराची आमी व्यक्ती जायजे देवाचे उतार आमी जियेल्ली व्यक्ती जायजे आनी त्या मारीफात जेजूच्या त्या कुटुंबांत आमी वांटो घेवंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो तवळ आमचो देव आमचे थंय वस्ती करता आमचे थंय बिडार करता तर ह्या देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करूंक ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमचें जिवीत बरोवंक
या देवाच्या उतराचो गोरसान आमी एका दिसा आमी साकोंक या देवाच्या उतराच्या सक्तेन आजापां अद्भुतां आमच्या जिवितान आमी बगच्याक हे देवाचे उतार बळवंत जावं दी म्हणून आमी मागया आनी ह्या देवाच्या उतराक सक्तेक नियाळ करन आमी गावयांक गीत आमी गायतना प्रत्येक जावन ह्या देवाच्या उतराचे सकत आमी वाळोवन दी म्हणून मागया आमच्या जिवितांत मात्र नाही कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां कोणा खातीर आज आमी विशेषतान मागता त्या हर एक त्याच्या जिवितांत ह्या देवाच्या उतराचे सकत ह्या देवाच्या उतरा मारिपात असर्यां अद्भुतां घडोवन दीत म्हणून आमी विशेष तरान मागया आनी ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक आमकां समर्पण करून ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेची जाणवाय ते मोल त्याची गोडसाण आमी साकोन नियाळ करून हें गीत आमी गावया मोगाचें ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ದೇವ ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ದೇವ ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ದೇವ ನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವ ಆನಂದದಿಂದ ದೇವ ನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो सुवांचेल अध्याय 14 परत आम्ही थंयसर वाचता सुमी म्हणटा समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तें लागून तुमी खंत करची सोडा तुमी भियोवचें नाका तुमी आमच्या दिसपोते जिवितांत जिवंत क्रिस्त
ताचें समाधान आमकां दिता. ह्या जिवंत क्रिस्ताचें आसरपण आमच्या जिवितांत आसा आनी तो परतून आनी परतून म्हणटा, तुमी भियोंचे नाका, तुमी खंत करचे नाका, म्हजेर विश्वास दवरा. थोड्या तेंपा पयलें वा थोड्या दिसां आदीं एका स्त्रिये लागीं, ही स्त्री कुटुंबांत आसा, तिच्या भुरग्यांचें लग्न जावं विंगड आसात, दादलो आनी स्त्री दोगांत आसात. तो दादलो तिका मस्त कश्ट येता, तिच्या जिवितांत बेभिरांत आसा, खाऊ जेनी आसा. कित्याक हो दादलो आमाल सेवलें जाल्यार तिका कश्ट येता, कितें करता कितें उलयता म्हणना. आनी ही स्त्री म्हणटा, फादर घरांत जी येताना बेभिरांत आसा, खाऊ जेनी आसा, खंयच्या कडेन कितें घडटा म्हण कळना, पूण म्हजी एकच पातयेनी जेजूचेर, म्हजी एकच पातयेनी म्हज्या जेजूचेर म्हणटा ती. कित्याक हांव ताचे कडेन मागता फादर, हांव ताचे कडेन मागता. सकाळीं सांजेर मोदें खंय वेळ आसा, इल्लोसो वेळ मागण्यान करशिता. आनी त्या देखून घरांत समाधान ना, संतोश ना जावंक बरो, पूण म्हजे भितर म्हाका समाधान आसा, संतोष आसा. कित्याक म्हजो सोमी, म्हजो जिवंत क्रिस्त म्हज्या सांगाता आसा, म्हजें जिवीत तो चलोवन व्हरता. आनी त्या देखून म्हाका इल्लेशें धैर्य, म्हाका इल्लोसो संतोष, इल्लेशें समाधान, कित्याक जेजू म्हजे थंय आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, वचो जिवंत क्रिस्त ताजें समाधान, ताची शांती सगळ्यांनींतल्यांनी दिल्लोलो आयच्या ह्या वाचपांत वांजेलान म्हणटा, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, त्या देखून जेजून दिवचें समाधान. ताच्या पांयां तळा आयिल्ल्या वेळार, ताका आमी समर्पण केल्ल्या वेळार हें समाधान दुसरें खंयसरी आमकां मेळना. आतां ती स्त्री, सामारियाची स्त्री, जो आमच्या वांजेलान आमी वाचता, सामारियाची स्त्री त्या बांय कडेन उदक व्हरूंक आयिल्ली. जावंक बरो त्या दोनपरां वेळार येतली, कित्याक एका तरेची लज आसली, खाऊ जेणी आसली, भिरांत आसली, ती पातकांत आसली. पूण केन्ना जेजू तिका भेटता, जेजू लागीं तिचें संभाशण जाता आनी जेजू तिच्या लागीं उदक विचारता आनी सासणीक जिविताचें उदक एका लेखान जेजू तिका दिता. खंडीत तिच्या जिवितांत तिणें समाधान, तृप्ती, दादोसपण, संतोष त्या घडये अनुभव केल्लो. आनी त्या देखून ती धांवून वचून म्हणटा, आनी म्हाका तो मेस्सिया मेळ्ळो, म्हजें जिवीत म्हाका उक्तें गेल्लो, म्हाका मेळ्ळो. आनी त्या दादोसपणान, संतोशान ती खंडीत जेजू तावन फाटीं गेल्ली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ती रक्तस्रावाची स्त्री इतली वर्सां त्या पिडेंत कश्टाल्ली, विविध वयसां लागीं गेल्ली, आसलें पुरो विभाड केल्लें. पूण ती म्हणटा, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी आपडलें. जेजूक कळ्ळें, जेजू तावन सकत वाडली. आनी खंडीत जेजू तावन अनभोग जोडलेली, जेजू तावन इतलीं वर्सां कश्टाल्ली, वळवळ्ळी, त्या दिसा जेजू तावन फाटीं वेतना खंडीत ती समाधानीन, संतोशान, तृप्तेन फाटीं गेली. बरेपण अनुभव करून जेजू तावन ती फाटीं गेल्ली. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तो खोडकार जेजू लागीं येवन म्हणटा, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. ताणें समाजेंत हांव मर्याद बगल्लें, लज बगल्ली, कुटुंबांत हांव विंगड आसलो आनी ताच्या जिवितांत देदेस्पर जाल्लो. आनी तो जेजू लागीं येवन तुका खुशी आसा जाल्यार, आनी तक्षण जेजू म्हणटा, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आनी तोय जेजू तावन गोवन फाटीं वेतना खंडीत त्याच समाधानेन, तृप्तेन, दादोसपणान, संतोशान फाटीं गेलो जावंक बरो उडोवन. कित्याक सोमयान ताका आपडलें, सोमयाचें समाधान ताच्या कुडींत वाडलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सगळो पवित्र पुस्तक नवो सल्लो आमी उक्तो केलो जाल्यार जाकेव, पातकी, ताका केन्तेले आनी जेजू केन्ना ताका भेटता, ताचे थंय जाल्लो तो अनुभव, ताणें ताचे भितर बगल्लें तें समाधान, तृप्ती, शांती. आनी त्या देखून तो म्हणटा, हांवें कोणाक लुकसाण केल्या, हांव तांकां पारीकपण दिता, फाटीं दिता, हांवें कितें पुरो केलां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ताका लागीं आयिल्ल्यांक, ताचो स्पर्श जोडलेल्यांक फाटीं येतना तोय रित्या आतांनी धाडिना.
कितें आमी विचारना आयलां, कितें आमी मागोवन आयलां आनी कितें आमी मागता आमकांय तो दिता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आमकांय हरी एकल्यागे आपडटा, ताच्या शांतींत समाधानान भरता. तरी एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू. पयलें शांती समाधान आसूंक जाय आमचे भितर मोगाचे न्हू. आमी बायलांनी कितलेंय मेकअप करियेत, सोबी सोबीत वस्त्रां न्हेसयेत, भांगर शिंगार घाल आमची कूड आमी नेटवयेत मोगाचे न्हू. आमी संतोश भरीत आसांव, आमी समाधानान आसांव, तृप्तेन आसा म्हूण बायलान उक्त्यान सगळ्यांक संवसाराक आमी दाखयत. पूण भितर समाधान ना, शांती ना, थंयसर दादोसपण ना जाल्यार आमचें जिवीत रितें मोगाचें न्हू. त्या लागून सोमी म्हणटा, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. कोणी आमकां कितें अन्याय वायट करूंक बरो, आमचे विरोध अपप्रचार करूंक बरो, आमचें नांव पाड करूंक मोगाचें न्हू. पूण जर तर म्हजे भितर समाधान आसा, दादोसपण आसा, म्हजें जिवीत कोणाय वरवीं नाश करूंक जावचें ना. म्हजें जिवीत कोणाय वरवीं तें विबाड करूंक जावचें ना मोगाचें न्हू. जर तर म्हजे थंय म्हजे भितर सुमयेचें समाधान आसा, शांती आसा, ती हांव अनुभव करता जाल्यार तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, भियोवचें नाका, खावूच जेवचें नाका. जावं आमच्या जिवितान कश्ट, समस्या, पिडा शिडा, हस्कतगाय, उणेपण आसा, ह्या घडये सगळें सोमयाचे पांयदाळ आमी समर्पण करया. सोमी म्हणटा, बाळा भिये नाका, बाळा भिये नाका, हांव आसा तुजे सांगाता. तुज्या कश्टा दुखा वेळार हांव तुज्या बगलेक आसा. तुका हांव सांडून घालिना, तुजें जिवीत हांव चलोवन व्हरता. तुजे सांगाता हांव आसा. म्हजें समाधान हांव तुका दितां. तेदगो मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमची कालसां मना ताका आमी उक्ती करया. सोमयाचें नीज समाधान, संतोश आमचे भितर ह्या घडी आमी अनुभव करया. आमकांत संपूर्ण तरान ताच्या पांयदाळ आमी समर्पण करून हें गीत आमी गावया. एक कोरस आनी एक चाराना आमी गावया मोगाचें न्हू. हें गायतना सोमी तुजें आनी म्हजें नांव घालून उलयता. ताजें नीज समाधान, तृप्ती म्हज्या आनी तुजी जिविताक दिता, वळयता म्हणल्यार त्या अनुभवान हें गीत आमी गावया आनी ताची सकत कृपा ह्या घडी आमी अनुभव करया मोगाचें न्हू. बाळा भिये नाका, आसा तुझे संगी सदा. बाळा रडू नाका, आपय म्हाका चिनिये तुझ्या. कष्टांत आसतना, पिडेत ओळवळताना, कष्टांत आसतना, पिडेत ओळवळताना, दिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांडल्यारी, वाडसू कोण गेल्यारी. तुवें म्हाका सांडल्यारी, वाडसू कोण गेल्यारी. मोगान वेगूंक हांव तयार आसा. बाळा भिये नाका, आसा तुझे संगी सदा. बाळा रडू नाका, आपय म्हाका चिनिये तुझ्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, बाळा भिये नाका, आपय म्हाका म्हणलो तुजो जेजू ह्या घडये आमचे लागीं ह्या देवाच्या उतरां मारिपात उलयता.
देवाच्या उतरां मारिपाच समाधान संतोष आमच्या जिविताक दिता तर आमी उबे रावया. हे देवाचे उतार स्विकार करूंक आमकां समी आयतें करया. ते देवाचे उतार आमच्या कानांनी आयकोवचे, आमच्या काळजा मनांत रोमचे, थंयसर फळ दिवच्याक, सुमयान आमकां अभिशेक करच्याक, ह्या देवाच्या उतराची सकत करपाक आमच्या कुडीन वळच्याक ह्या घडये विशेष तरान ताची मजत करपा आमी मागया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5 अध्याय पयले तावन 11वें वाक्य. एक दीस गेनेसरेत सरोवराच्या तळेसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतार आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडातलो. तवळ सरोवराच्या तडेक लागलेल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्ल्यो. फागी दोणींतल्यान देंवून आपलीं झाडां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमोंची दोण तडीतावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातस शिमोंक सांगलें, दोन गूण उदकाक मुखार व्हर आनी मसली धरूंक तुमचीं झाडां देंवया. तवळ सिमोन म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देंवयतां. झाडां उडयलींच मसलेची एक व्हडली रास झाडांक सांपडली आनी झाडां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोणीन आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोवन दोनी दोणींनी ताणीं मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयस सर सुमया, हांव एक पातकी मनीस. ताणीं धरलेल्या मसलेची रास पळोवन तो आनी ताजे संगाती सोमेस्त विस्मेस जाल्ले. तेच बरी सिमोनचे वंटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवूय विस्मेस जाल्ले. तवळ जेजू सिमोंक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पकतलोय. दोणी तडीक हाडटस सक्कट सांडून ते जेजूचो पाट लावकन गेले. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्त. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा निर्धाराची सकत. ह्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार पेद्रून आनी ताच्या सांगात्यांनी एक निर्धार घेतिल्लो आनी त्या निर्धारा वरवीं सगळी तांची जिणीस परिवर्तन जाली. आदल्या हप्त्यांनी आमी नियाळ केल्लें पेंतकोस्ताच्या परबेक तयार जावन पयल्यान पयलें आमी नियाळ केलें देवाची काकुळट पाश्चातापा उरल्या वरवीं देवाची काकुळट आमकां कशें आशिर्वादीत करता आनी पवित्र आत्म्याक घेवंक आनी तांचो वाडावळ जावंक कशी कुमो करता म्हणल्या विशयान. दुसऱ्यान आमी नियाळ केलो देवांतय सांगातपणाचो महत्व, कशें सांगातपण आमी जोडचें, कशें ताचें चड आनी चड संगी लागीं जावचें म्हणल्या विशयान. तिसऱ्यान आमी ध्यान केलें आमी देवाच्या आत्म्या सांगाता कशें चलचें. आत्म्या सांगाता चलचें म्हळ्यार कशें आनी कशें जिवचें आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आनी ताच्या पेंतकोस्ताच्या दिसा कशें बळवून जावचें म्हणल्या विशयान. आज हांव हातूंत नियाळ करता निर्धाराची सकत. निर्धार हर एका घडयेक हांवें तुवें करूंक आसा, हर एका सेकुंडाक हर एका मिनटाक म्हणल्यार बरी हांवें तुवें निर्धार घेवंक आसा. आतां हांवें बसा जाय की मागण्याक वसा जाय की पिक्चराक वसा जाय की, हांवें बसाचें की न्हिदाचें की, हांवें उलयचें की वकोस रावचें की, हर एका घडये हांवें तुवें निर्धार करूंक आसा मोगाचें न्हू.
हांगासर आमी पळयलें जाल्यार हेच्या वचपांत पेद्रू आनी ताचे सांगाती संपूर्ण ते सोलवून गेल्ले. तांकां कांयच तांकां मासली मेळोना. उपरांत तांकां सुमयान जेजून सांगल्या उपरांत मासली मेळ्ळी. आनी थवळ आमी पळयता तें 11वें वाक्य 11वें वाक्य म्हज्या आनी तुज्या जिविताक एक नवी दिशा दिवंक शकता. आनी तें वाक्य म्हणटा दोनी थडेक हाडतस सकट सांडून ते जेजूचे फाटल्या वचून गेले. हे व्यक्ती मसली पागून आशिल्ले व्यक्ती. ह्या मसलेंत तांचें जिवन वचून आशिल्लें. तांचे थंय दोण आशिल्ली, झाड आशिल्लें, विस्तार दर्यो मुखार आशिल्लो आनी जायतली मसली पागून जायतलीं वर्सां ताणें जियेल्ले. आनी एक तांचो निर्धार जेजूचो फाटलाव करूंक केल्लो तो एक निर्धार पेद्रूक आनी तुज्या सांगात्याच्या जिवितांत नवीच दिशा बदलिता. पेद्रू ह्या पवित्र सभेचो खडाप ह्या मुळावो व्यक्ती जावन म्हणजे पयलो पाप साहेब जावन ह्या पवित्र सभेक परजळवलो जाल्यार त्या दिसा केल्लें एकच एक निर्धार हांव सर्वेस्परा सोम्यान जेजूचो फाटलाव करता म्हणून. हांगासराच्या वचपान आमी पळयलें थंयसर त्या व्यक्तीक बिरमोतो पागी ताणें तांची दोन ताणें व्हेल्ली. कांय पुणी मसली मेळत म्हणल्या इराद्यान. पूण तांकां कांयच मसली मेळोना. आनी स्वामी जेजू तांकां विचारता काय म्हणे मसली मेळ्ळ्याक म्हळ्यार कांयच ना म्हणटात. आज हांव आनी तुवें ह्या माध्यमा मुखान पळोवन अशें हर एक व्यक्ती जावंक पुरो म्हजे थंय आनी तुजे थंय मोगाचें न्हू. हांव आनी तुवें जेजून जाप दिल्यार म्हणटा आमचे थंय कांयच ना. म्हजे थंय शिकतल्या व्यक्ती भुरगीं म्हणूंक पुरो. म्हजे थंय बरें मार्क्स नात. म्हजे थंय बरें टॅलंट्स ना म्हणूंक पुरो. आनेकले म्हणूंक पुरो म्हजे थंय म्हाका भलायकीच ना म्हणूंक पुरो. आनेकले म्हणूंक पुरो म्हजे थंय समाधानच ना म्हणूंक पुरो. आनेकले म्हणूंक पुरो म्हजे थंय दुडूच ना म्हणूंक पुरो. आनेकले म्हणूंक पुरो म्हजें टार्गेट कितें आसा म्हाका एक्की टार्गेट करूंक जाताच ना म्हणूंक पुरो. हर एकले हांव आनी तूं मोगाचें न्हू. एका म्हज्या आनी तुज्या शेतांत हांव आनी तूं कांयच ना म्हणून हात उधार गेल्ले दीस म्हजे आनी तुजे जावन आसात. आनी असल्या ह्या दिसा हांवें आनी तुवें एक निर्धार जर तर हांवें तुवें घेतलो जाल्यार हो निर्धार म्हजो आनी तुजो म्हजी आनी तुजी जिणी संपूर्ण तरान बदलावण करूंक शकता. निराशी जावन आसल्या पेद्रून आपली दोन जेजूच्या उद्धार प्रगट करूंक जेजूक बसूंक ताणें सोडलें. ताणें निर्धार घेतलो. तो ताणें पेद्रून सांगीत आशिल्लें ना 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 हांवें झाडां पुरा दोन आनी जाल्यार ती बोटांनी बरें केल्या. तूं हांगा परत्यान येवन शिकोवन किरी करनाका. सगळें पयल्यान हांव सोलवून गेला. परत्यान कित्याक म्हज्या दोनीर येवन बसताय म्हाका किरी जाता म्हूण येत आशिल्लें. पूण थवळ पेद्रून सोडलें जेजूक थंयसर शिकोवन दिवंक. आज सोलवल्ल्या म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाच्या न्हू. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजूक हांव तूं स्वागत करता म्हणलें एक सवाल. दुसरें थंयसर आमी पळयलें जेजूक थंयसर ताका दोणीर ताजें शिकोवन जातास ताणें विचारलें तुमी मसली कांय मेळूना म्हणटा आसतना वचून असल्या कडेन झाड उडया म्हूण सांगलें. आनी थवळ ताणें सांगीत आशिल्लें आमी मसलीचे पागचे एक्सपर्ट जावन आसा. तूं शिकोवणदार एक्सपर्ट जावंक बरो. हांव मसली पागच्यान आमी एक्सपर्ट. इतल्या वर्सांत आमी दर्यांत आमी खेळ्ळ्या, आमी उपेल्या, आमी मसली बगल्या आनी तुवें आमकां सांगल्यार कांय करूंक साध्य ना म्हूण सांगीत आशिल्लें. पूण एक निर्धार ताणें थवळ घेतलो. ना ह्या मनशाचें उतार हांव आयकात. ह्या जेजूचें उतार हांव आयकात म्हणलो एक निर्धार ताणें ती दोन सगळीं झाडां तांची दोन जाल्लीं. परत्यान तें दोन आसलें. परत्यान ताका वेचें म्हळ्यार पुरो आसन सगळी रात तांकां मसली मेळून येतली. तरी पूण एक निर्धार तांचो ती परत ती झाड घेवन येतात, दोन घेवन येतात आनी वचून ती परत त्या दर्याच्या उदकाक उडयतात मोगाचें न्हू. आनी थंयसर त्या व्यक्तीक त्या निर्धारा वरवीं जाय तितली मसली तांकां मेळटा. जाय तितली मसली मेळटा. जिवन परिवर्तन जाता. जेजू म्हणटा
तुमी वचून गुंडायक वचून उदकाक गुंडायच्या उदकांत मुखार वचा जाय आनी थंयसर तुमचें झाड देंवय जाय. हांव आनी तुयी थर्ड मुस्तुपटी आसा मोगाचें न्हू. ते पेद्रो आनी ताजे सांगाती थर्ड आसले. जेजू म्हणटा गुंडायक वच. आज हांव आनी तुयी क्रिस्तांव वय त्या दर्याच्या थर्ड आसल्या बरी क्रिस्तांव इल्लेशें हांव तो मागणें म्हणटा. जेजू म्हाका तुका आपोवन आसा. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे गुंडायेक तूं ये. गुंडायेचो संबंध म्हजे लागीं जोड आनी हांव तुका दरबस्त हांव तुका दिवंक शकतलो. पूण हांवें तुवें निर्धार घेवंक मुस्तुपटी फाटी मुखार केला आनी त्या देखून आमी आमचे इतल्याक आसा मोगाचें न्हू. सर्वेस्पराचें कुरपे देणें एक तर सर्वेस्पराक फाट लाव करचो निर्धार अनेक साम पावलो. तो पयलें सावल जावन आसलो, मुस्तुदक जावन आसलो. ताका सर्वेस्पराच्या कुरपे वरवीं ताका सडन जेजू ताका दिश्टीक पडटा. ताजे जिणेंत परिवर्तन जाता. पूण साबार जाणां इतर आमी पळयता तांणी जेजूचो फाटलाव करूंक निर्धार घेतिल्लो आनी त्या देखून ती निर्धारांत यशस्वी जाली आनी त्या देखून ती सांतिणी जाली. मस्त आमी सांतांची सांतिणीचें जिवन आमी पळयलें जाल्यार तांणी एक निर्धार घेतिल्लो आमी सोमियान जेजूचो फाटलाव करता म्हणून. त्या देखून कुरपे देणें दुसरेंच फाटलाव करचें आमी आनी तुवें डिसायड करचें या निर्धार करचें हें दुसरेंच जावन आसा. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या निर्धाराचेर म्हजें आनी तुजें जिवन होंदून आसा. ह्या निर्धाराक चलन वलन आसा. उडास दोरा ह्या निर्धाराक चलन वलन ह्या मुवमेंट आसा म्हणटा हांव. त्या देखून आज केल्लो निर्धार म्हजें आनी तुजें बरो इश्टीन आनीच थोड्याच वर्सांनी एक कठोर वैर जावंक शकता. ह्या आज कठोर वैर आसलो मनीस आयच्या म्हज्या आनी तुज्या निर्धारा वरवीं ती कठोर एक बरी फ्रेंड्स जावंक शकतात. हर एका निर्धार ताका चलन वलन आसा. मुखार वता फाटी येता थंयसर बदलावण थंयसर घडटा मोगाचें न्हू. पेद्रोन फाटलाव केल्लो पूण तेच पेद्रोन जेजूक धरिल्ल्या वेळार सुकारी मारिल्ल्यो. पेद्रोन म्हणलें हांव कोण म्हणून सुनेना म्हूण सांगलें. तेच पेद्रोन उडास दर्या ताणें निर्धार घेतलो जेजूचो फाटलाव करता म्हणून. पूण तेच पेद्रोन सुकलो. ताका जेजूक धरिल्ल्या वेळार आपूण नेणस म्हणलो आनी उपरांत जेजू कुर्सयत आसतनाय थंयसर खंयसरय दिसनातलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती निर्धार हांव तूं करता सबार. हर एका दीस तो निर्धार फॉलो अप करूंक आसा. ह्या ताजें निर्धार कितें हांव तूं करता मोगेचें न्हू तें केदाळय हांवें तुवें फॉलो अप केल्यार मात्र त्या निर्धारांत हांवें तुवें मुखार वचूंक जाता. नाजाल्यार निर्धार आमी करता मुस्ताच्या पयलें जिवनांत जाय तितले निर्धार आमी केले पूण एकच एक निर्धार आमी सारक्या रितीर कंटिन्यू करूंक आमकां जाता तशें ना. जेजून आमी पळयलें जाल्यार आयच्या उतरान आमी पळयलें जाल्यार पेद्रू तो वळखता आपूण एक पातकी मनीस म्हणून वळखता आनी त्याच वेळार ताजें तो म्हणटा हांव हें पातकी म्हजें तूं पयस सर सोम्या म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा तूं पातकी म्हणून वळखलोय न्ही तुका हांव मनशांचो पागी करता म्हणटा. मनशांचो पागी करता म्हणटा. आनी तक्षण आमी पळयलें जाल्यार थोस पेद्रो म्हणटा आनी ताजे सांगाते म्हणटात हांव मी तुजो फाटलाव करता म्हणून. तो निर्धार मोगाचें न्हू त्या व्यक्तीनी त्या सोलवल्ल्या वेळार घेतिल्लो तो निर्धार तांची जिणी बदलावण करूंक शकता. आज कित्या खातीर हांव तूं ह्या विशयान चिंतून आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव तूं मुस्तुबोटी उनीनी शेळेनी म्हणल्यार जीवन आसा. मुस्तू आमी गुणायक संबंदी दवरूंक ना. ह्या जेजूतान पयस रावोंक ना. आमी खंयी मोद येयसर खाल्ले व्यक्ती जावन आसा. तिशिनीनी इशिनीनी म्हणलें जिवन आमी सगळां 99% लोक असलें जिवन आसा. न्यूट्रॅलिटी मुस्त विशयान हांव तूं सांबाळटा. आमकां नाका बा खाल्याक हे मागणें कन 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 मांडोतो पाड जाता म्हणचें थोडीं जाल्यार आमकां हे मागण्या सड्ड गेल्यार कोणाक जाय समस्या म्हणलें अनेक रितीन चिंताप जाल्यार हे मागणें पुरा जायना आमकां कांयच आमकां करूंक शकना. आमकां आनीकच आमकां हें आसल्यार मात्र जाता म्हणलें चिंताप आनी थोड्यांचें जाल्यार एक एकल्यांनी एक रितीर
तिशिनीनी इशिनीनी म्हणलें मदल्यान आव्हान थंय जीवन आसा मदल्यान जीवन आसा. स्वामी जिसू क्रिस्त ह्या विशयान कितें म्हणटा पळया. स्वामी जिसू म्हणटा 6 लोकांच्या 11व्या अध्यायान 23 वाक्य, कोण मुझे सांगाता ना तो मुझे विरोध ससई, जो कोण मुझे सांगाता पूं जायना तो निजाकी शिंपडायता. हांव आनी तूं आज जिवनांत शिंपडावन आसां, लॉस जावन आसां, समाधान ना, बिगडता. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं जेजू थंय घट्ट धरना नांव, तिशिनी नांव, इशिनी नांव, खंयसरे नांव, आनी हांव आनी तूं शिंपडावन आसा. जेजू म्हणटा जर तर तूं म्हजे कडेन नाय तर तूं म्हजे विरोध ससय आनी तूं शिंपडावन सुवेतालोय. त्या देखून हांवें न्ही तुवें एक निर्धार घेवचो मस्त गरजेचो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन ओमतोचें जिवन हांवें तुवें जियेचें जाल्यार पवित्र आत्म्या थंय हांव सांगातपणान जियेतलो म्हणलो एक वर्तो निर्धार घेजयस मोगाच्यान. हांव जेजू थंय सांगातपणाचें जिवन जियेता, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हांव जियेतलो म्हणलें एक दृढ निर्धार घेतल्या शिवाय हांव आनी तूं इशिनीनी तिशिनीनी शेळमुड्या बरी जिवन म्हज्यान तुजें जाता. मस्त मोठी आमकां लोकांक असले एक अवकाश आसता. आमी तिशिने चिंगी इशिने चिंगी म्हणलें. जर तर आमी पयलीं पुस्तकांत पळयलें जाल्यार थंयसर पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत 21 आनी 22 वाक्य अशें म्हणटा, एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें, आनीक कितलो काळ तुमी 2 दोणयांनी पांय दवरून रावतल्यात. सर्वेस्पर देव तर थासो पाटलाव करा, बाल तर थासो पाटलाव करा, पूण लोकांन ताका जाप दिली ना. लोकांन ताका जाप दिली ना. आज म्हज्या आनी तुज्या बोवारी इशिल्यान जेजूचो पाटलाव करचो गी. इशिल्यान अनेक थोडी व्यक्ती म्हणटात ताजें आचें आचें ताजें म्हणून उलोवन आसात. खंयच्या कुशिनेचें म्हणून कळटेस ना. मस्त जाणां आमकां कळटेस ना. संवसारीक जिवीत मस्त गरजेचें म्हूण थोडी म्हणटात तर, आनी थोडी म्हणटात ना आत्म्याचे दृश्टीन म्हणटात जाल्यार आमकां तिशिने नाका इशी नाका, तें इल्लें काडून आमी आरामाचें समाधानाचें जिवन जियो म्हणून मस्त जाणां उगस रावचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी वस्सो लोक मोगाच्यान वस्सो लोक एलियानी सारत आसतना थंयसर सगळ्यांक एक कश्ट आसले. कित्याक म्हळ्यार आहाब रायतें आसलो, सुकी दाड आसली, जेजूचो देवाचो पाटलाव करता म्हणून कोणाक नाका आसलें. त्या देखून ते ओगोत्स रावल्ले. पूण केदाळा त्या बाल प्रवाद्यांक त्या वयर वो एलिया प्रवादी जिखता. कुडले लोक म्हणटा आमी सर्वेस्पर देवाचो पाटलाव म्हणटात. आनी थंयसर आमी पळयता त्याच 18व्या अध्यायान 33 वाक्य म्हणटा, हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर पडलो. ताणें म्हणलें सर्वेस्पर कोरस्सो देव, सर्वेस्पर कोरस्सो देव. मस्त बोटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशें जाता. कांय खंय जायना जाल्यार न्यूट्रल आमी खंयसर गी मस्त अजाबा जावन आसात. खंयसर आमी कुडले मारता म्हजो देव, म्हजो सर्वेस्पर, म्हजो जेजू, म्हजो पवित्र आत्मो. आनी खंयसर जर तर म्हाका आनी तुका खंयसर घडना एक परिस्थिती एक आसा जाल्यार थंयसर आमी तिशिनीनी इशिनीनी म्हूण जाता. त्या देखून जोशुवाच्या पुस्तकान आमी पळयता 24 अध्याय 25 वाक्य म्हणटा, पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करता त्या देशाच्या आमोरिताची देवाची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशीं सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आनी त्या देखून सगळे ह्या जोशुवा पुस्तकांतल्यान पळयलें जाल्यार जोशुवा हर एका झुजान सडलो, जिखलो तो. आय शहराच्या एका झुजान मात सलवाल्लो. थंयसर कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीन थंयसर तांची अन्य देवाची मूर्ती कान लिपोवन दवरली आनी त्या खातीर ते एक ल्हानशा शारा वयर झूज मांडटाना मात आय शारा वयर चलवाल्लो. पूण केदाळ सर्वेस्परा देवान दाखयलें असलें तुज्या मनशांनी केलां म्हणलें दाखयलें आनी त्याच कडेन तें कान उडयल्ल्या कोडलें तो सैत येवन जालो.
म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत इंस जैतेवन जावं म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव उलोवणें दिता, आपोवणें दिता, निर्धार घेवंक म्हाका आनी तुका सांगता, निर्धार घेवंक म्हाका आनी तुका सांगता. आमकां हर एकल्यांक आशा आसा, पवित्र आत्म्यान भरा जाय आमी, आमच्या मुखांत सबार जपान जाय, आमच्या मुखांत सबार तरेचें बरेंपण जाय, आमी ह्या सोमाचें जैतेवन जावन जियेचें म्हणून. पूण सवाल मुख्य आसचें, हांव आनी तूं निर्धार घेवंक सर्वेस्परच्या कुशीन निर्धार घेवंक तयार आसा म्हणून. या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार आदाम एक निर्धार घेवंक आशिल्लें, सोरपाचो थाळो आयकोसो की देवाचो थाळो, ह्या देवाच्या आज्ञा आयकोन त्या रुखाचें फळ खावचें नाका गे म्हणून. केदाळ तो सोरपाचो थाळो आयकोन त्या प्रमाणे तांणी निर्धार घेतलो. तांचें जिवन अविनाशी आसलें, विनाशी जिवन ती जियेलीं. मोगाच्यान विनाशी जिवन जियेलीं. हर एकी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आशिर्वादाचें जिवन, या शिरापाचें जिवन आमच्या निर्धारा वयर वचून आसा. त्या देखून द्वितीय पुस्तकाचें 28 अध्याय पयलें वाक्य अशें म्हणटा, तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार आयक कशें जाल्यार, आनी हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश 17 पाळशे जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार तूं आयकत जाल्यार सर आशिर्वादां तुजेर पडटलीं. थंयसर 15वें वाक्य म्हणटा, पूण तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार आयकनाय जाल्यार, आनी हांव आज तुका दिता तें सर उपादेश आनी नियम पळोवंक 17 घेनाय जाल्यार हे सर शिराप तुजेर जातलें. मोगाच्यानो हांव आनी तूं हर एका घडये निर्धार घेवंक आसा. कसलो निर्धार हांव आनी तूं घेता, ताच्या वयर म्हाका आशिर्वाद वा म्हाका कश्ट संकश्ट. आज आमी मस्त जाणां लोकांक आमी पळयता, म्हाका मस्त जाणां लोकांक पळयता. उतार प्रायेक तीं पावल्यांत, ह्या मदें तीं पावल्यांत, आनी ती म्हणटात हांवें त्या दिसा वो केल्लो निर्धारा वरवीं, ह्या निर्धारा वरवीं हांव संपूर्ण तरान सोलवून गेलां. जावं पुरो आज मस्त जाण तरणाटे चलये म्हणटात आमी केल्ल्या त्या सुखे वरवीं, हांव ताजें फ्रेंडशीप केल्ल्या वरवीं, हांवें अशें केल्ल्या वरवीं हांव आज म्हजें जिवन अशें जालां म्हणून कितलीं जाणां आज रडटात. थोडे निर्धार जिविताचे आमकां रोडोवंक कारण जाल्यात, आनी थोडे निर्धार म्हज्या तुज्या जिवितांत संतोश हाडूंक शकल्यात. त्या देखून हांवें आनी तुवें करचो निर्धार भोव गरजेचो, भोव म्हत्वाचो, आनी ह्या निर्धाराचें काही वर्तें दुसरें कितेंच ना. नव्या सोल्ल्यांत आमी एक उदाहरण पळयता. एकलो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा कसले उपादेश पाळोवंक जाय. सोमी जेजू म्हणटा असले पुरो उपादेश पाळ, आनी तो म्हणटा हांवें पुरो उपादेश पाळ्ळा. आनी सर्वेस्परो सोमी जेजू ताका एक अवकाश दिता आनी म्हणटा सामातेवाच्या 8 अध्यायान 21-22 वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें, उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. तें आयकून तो तरणाटो कंतीश जावन फाटीं गेलो, कित्याक येतेश्ट आस्त बुदीक ताका आशिल्लें. थंयसर ताका एक चॉयस आशिल्लें, ताका एक अवकाश आशिल्लो. सगळें जेजून सांगल्या वरें सगळें विकून तो ताजो पाटलाव केल्ल्या वरें पेद्रू पर्यंत एक तो शिश्य जावन आसतालो. चारित्र्यान ताज्या पुतांत ताजें एक नांव आसतालें जेजूचो असलो एक शिश्य आशिल्लो म्हणून. आज आमी पळयलें जाल्यार ताजें नांव खंयसर ना. एक ग्रेस्त तरणाटो कोण कोणाक गोतू, खंयसर पावलो कोणाक गोतू, हांव आनी तूं नेणाव मोगाचें न्हू. हेर एका मनशाक म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव अवकाश दिता आनी म्हणटा तूं निर्धार घे. मुस्तुबटी हांव आनी तूं मोगाचें न्हू निर्धार घेवंक घट दृढ निर्धार घेता. एक घडी निर्धार घेता हांव आनी खंडीत तशें करना म्हणून, मागीर एक 4 दिसांनी परत्यान फाटीं येता. ताका घट निर्धार म्हणनात. घट्ट निर्धार करूंक म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव विशेश रितीन आपोवणें दिता. आनी हो निर्धार घेतल्या वरवीं हांव आनी तूं जिणेंत उंचल्या पावंडाक पावता. कसले निर्धार हांवें आनी तुवें घेसय. निर्धार घेसय जेजूच्या उतराक सरी जाल्ले निर्धार हांवें आनी तुवें घेवंक जाय. हर एक म्हजी आनी तुजी इश्ट इश्टिणी, म्हजी आनी तुजी कुटुंबाची सारके निर्धार ह्या सूख निर्धार घेवंक आमकां प्रेरण दितात. पूण
सर्वेस्पर देवाचें उतार सारके निर्धार दिवंक आमकां कृपा तशेंच आमकां खंयचें सोमा खंयचें सूख म्हूण सांगून दितात. 4 वर्गाचे ह्या निर्धार म्हणटा आसतना आमी 4 चिंताप आमी आटोवंक जाय. पयले सुवातेर मोठ्यान हांव सांगता. पयले सुवातेर हांवें तुवें करचो निर्णय देवातय आमी गंभीरायेन निर्धार घेवचे, म्हळ्यार सिरियस रितीन निर्धार घेवचे. कशें तें सिरियस रितीन म्हळ्यार अर्थ कितें देवातय. मागणें म्हणटा जाल्यार आज हर एक दीस हांव मागणें म्हणटालो, मागणें म्हळ्यार शिवाय हांव न्हिदचो ना. या उठल्या खुडल्या मागणें म्हणटालो. एक गंभीर एक सिरियस जावन फॉलो करचें असलें निर्णय. हांव कितें उलयतां देवान कितें सांगलें त्या प्रमाणेच हांव उलयतां. या हांव कितें करतां हांव बरेंच करून वता. हांवें उलोवचें हर एक शब्द, हांवें उलोवचें हर एक करणी हांव देवाक गंभीरतायेन जर तर हांवें ताचो पाटलाव करूंक हांवें निर्णय केलो जाल्यार तो अर्थ निर्णय जावन आसा. दुसरें मोगाचें न्हू, हांवें तुवें रुपांतर जावंक आपोवणें दिता. म्हळ्यार रुपांतर जावचें म्हळ्यार आमचें चिंतपां पयलें चिंत खंयचें चिंतपां. फॉर एग्जाम्पल उदाहरणाक दिता. इजिप्तांत इस्रायल लोक भायर आयलो तरी पूण त्या इस्रायलां कडेन इजिप्तकारांचें तो चिंता पळय 100 वर्सां आसलें, तांच्या मोतींतलें तें भायर वचना. आज हांव तूं पाटलाव करूंक निर्धार केल्यार आमचें पयलीं चिंत चिंतना पयलीं चिंत पातयणी आमचें तें घट्ट रोमोन गेल्या आनी त्या देखून हांव तूं मुस्तबुटी सलवतां. उदाहरणाक सांगचें सत आनी उलयल्यार सायबा तें विन्न खंडीत जावंकूच जायना. सत उलयल्यार आसा पळय आमी खंडीत ह्या संवसारान जिखोवंक जायना. सगळ्यांनी म्हणचें आमी तेंत बातयोचें आमी तेंत म्हणचें वय सायबा सत उलयल्यार जावंकूच जायना सायबा, फुटी उलयल्यार मात्र जावचें म्हणून. ही एक पातयणी आमच्या एका लोकां मदें आसची, ती 100 लोकां मदें आसची. आमी जर तर ह्या पातयणींतल्यान भायर येना अशें जाल्यार चिंतपांतल्यान भायर येना. एक उदाहरण मात दिलें. असली 100 जावंक आमची संस्कृती 100 आमची नियमां जी कितें 100 संगती आसात ताचे तावन हांवें तुवें भायर येवंक जाय. भायर येवंक जाय. केरळांत एक रीत जाल्यार कोडयाळ्यांत एक रीत जाल्यार गोवांत एकच रीत. आमचे रिती रिवाज विंगड आसात. तरी पूण सर्वेस्पराच्या पवित्र पुस्तक सरी जावन चिंताप म्हज्यान तुजें जावंक आसा जाय. तिसरें मोगाचें न्हू, आमी मोलादीक जावंक निर्धार घे जाय. मोलादीक म्हळ्यार कशें, जर तर एक व्यक्ती गायन करता तर तो गायन करता आसतना या ती गायन करता आसतना कांतार जावंक पुरो या इतर कितें करता आसतना एक काळजाक लागचे बरी चड आनी चड व्यक्तींतल्यान तें गायन करूंक प्रयत्न करचे. मोलादीक रितीर चड आनी चड आमचें मोलादीक आमी जावचें. जर तर आमी देवाचें उतार परगडता जर तर आनेकल्या जावंक पुरो मुखार येवन परगडता या एक 1 to 1 आमी उलयता सांगता आसतना देवाचें उतार आनेकल्याक सांगता आसतना काळजाक लागचे बरें चड आनी चड रितीर हांवें तुवें सांगूंक पडलें. चड आनी चड तातूंत मोलादीक जावचें. जर तर हांव तूं सेवा करता जाल्यार ती सेवा त्या मनशान तो मर्थ बरें निवडास दवरचें बरें असले विशेश तरेची मोगान सेवा दिवंक पडोवचें. असल्या रितीनी हांवें तुवें मोलादीक जावंक निर्णय करचो मोगाचें न्हू. चवथें जावन आसा बरो संबंद दवरूंक निर्धार. कोणा लागीं पवित्र आत्म्यान हांवें तुवें बरो न्हू सदांच जियेचें जाल्यार पवित्र आत्म्या थंय आसच्या त्या व्यक्ती थंय हांवें तुवें मोगाचो संबंध दवरचें. हांव जर तर म्हाका पवित्र आत्म्या थंय बरोवन उमथूंक आशा आसा आनी म्हजो संबंद इतर लागीं कोण पळय तें पवित्र आत्म्या थंय सांगातपणान जियेना तसलें तें आसल्यार म्हजो निर्धार म्हजें चिंताप तसलेंच वळटा. त्या देखून हांवें तुवें संबंद दवरूंक जाय. एटलिस्ट एक 5 जाणां कडेन म्हणी असलो आत्मीक जिणी जियेतल्या बरें आत्म्याच्या जिणेचो संबंद दवरतल्या व्यक्ती लागीं म्हजो आनी तुजो निकट संबंद आसूंक जाय. म्हाका तुका कश्ट येयल्या वेळार सगळ्या कडेन आमी कश्ट सांगता जाल्यार ताका अर्थ ना. तें कांय ताका म्हणटात मूर्ख म्हूण म्हणटात. जर तर म्हज्यान तुजे कश्ट एक आमच्या लागशिल्ल्या आत्म्याच्या शक्तीन भरलेल्या व्यक्ती कडेन हांव तूं शेअर करता जाल्यार आत्म्याच्या शक्तीनच ते आनी म्हाका म्हजे बसत तुजे बसत मागताले म्हजे बसत तुजे बसत गायड करतात सांगतात आनी अशें हांव तूं आत्म्याच्या शक्तीन चड आनी चड बरोवंक आमकां प्रेरण करतात. 5वें मोगाचें न्हू आत्मीक घटाय आनी आत्मीक सकत सोडोवंक निरंतर प्रयत्न मोगाचें न्हू. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजोवच्या 3ऱ्या अध्यायांत 5वें ते 8वें वाक्य म्हणटा जेजून झाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजान प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतून जल्मात तें रक्तमासच
आत्म्यातून सल्मात तें आत्मीक स्वरुपाचें तुमी परत्यान सल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाका. वारें आपणा खुशी आसा तें वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय थावन वता आनी खंयसर वता तें तूं नेणाय. पवित्रत्मे वरवीं जल्मल्या हर एकल्यागे अशेंच घडटा. म्हळ्यार हांव जर तर अनेकल्या लागीं या तूं जर तर अनेक लागीं उलयताय जाल्यार आत्म्याचें चिंता आमच्या मोतीन येता आनी आमकां सडन एक आन्सर येता आनी त्या प्रमाणे आमी उलयता. वारें कशें गे खंय येता काल येता कोणायकी कळना गे आमकां चिंतपाक खंय तो येता म्हणून आमकां कळना. तें सगळें टोटल हांवान तूं सरेंडर जावन आसता आनी त्या चिंतपान हांवान तूं उलयता. जर तर हांवान तूं कितें म्हणी मागणें करता जाल्यार या हांवान तूं कितेंय आमी करता जाल्यार त्या आत्म्याच्या सक्तीन हांवान तूं करता जाल्यार थंयसर आत्म्याचें सकत थंयसर वळटा मोगो सोनो. खंयसर म्हाका तुका वचूंक आसा जाल्यार आत्मा आमकां खंयसर सांगता थंयसर आमी वेता जाल्यार, आत्मा आमकां कशें सांगता उलयता जाल्यार, आत्मा आमकां कशें सांगता तशें आमी करता जाल्यार हांवान तूं आत्म्याच्या सक्तीन भरून तुजो निर्धार करता. आनी त्या देखून आत्मेक वाडावळ चड आनी चड जाता. त्या देखून हांवें तें उडास दवरय जाय. आज हांवें तुवें निर्धार घेवंक जाय. पेंतकोस्ताच्या दिसाक तयार जाता आसतना सर्वेस्परा म्हाका तूं कृपा दी सारके निर्धार घेवंक, म्हणजे आत्म्याच्या सक्तीन हांवें सारके निर्धार घेवंक आनी तो निर्धार पाळूंक म्हाका कृपा दी. म्हजें जिवीत आज कसलेंय आसूं दी, सोलवणेचें जावंक पुरो, असमाधानाचें जावंक पुरो, अशांतीचें जावंक पुरो, या दुबळिकेचें जावंक पुरो, कश्टाचें जावंक पुरो, खंयच्याय स्थितीर तो कसो पेद्रू मसली मेळनातल्या बरी आसुल्लो त्याच परिस्थितीर हांव आसल्यार सोम्या म्हाका एक सारको एक निर्धार घेवंक कृपा दी. कशें त्या पेद्रूची जिणी एका निर्धारा वरवीं संपूर्ण तरान ती बदलाली, त्याच प्रमाणे म्हाकाय तूं सारको निर्धार घेवंक कृपा दी आनी त्या सारक्या निर्धारान सारक्या रितीर मुखली जिणी जिवंक हर एका दिसा म्हजें तें निर्धार घेतलें सारके रितीर फॉलोअप करूंक म्हाका कृपा दिया म्हूण सर्वेस्पर जावल्या गे मी मागया. आनी पेंतकोस्ताच्या दिसाक आमकांच आमी तयार करून घेवया. आमीन. सर्गींच्या बापा समर्पण करता हांव बापा तुजे समोर हजार आसच्या आमाचो मेस्तांक. तुजी दैवीक सकत आतां आमचेर वतून आमच्या जिविताचे निर्धार आमी तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या ताळो आयकून करूंक आमकां हर एकल्याक कृपा दी. समर्पण करता हांव सोम्या आमची मोत, आमची चिंतना, आमचें उलोवणें, आमची दिश्ट हर एक तुज्या योजने प्रमाणे परिशुद्ध कर आनी तुजो ताळो आयकून त्या प्रमाणे चलची कृपा आनी बुद्वंतकाय आमकां दिवन आशिर्वादचे म्हण मागता. मोगळा सोम्या जेजू देवून ये आमचे मदें. हांगासर आसच्या हर एका तुज्या पांयामळी हजार आसच्या आमकां तूं हर एकल्याक आपड. तुजी कृपा आमचेर वत. पवित्रत्म्या तुज्या सक्तेन आमकां बर. आमचे थंय आसची पिडा शिडा संपूर्ण तरान गूण कर. आमचीं कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां जावन मारपाड कर. समर्पण करता हांव सोम्या आमचो देश. ह्या देशांत सोम्या तुजे विरोध वापरूंक केल्लें हर एक हातेर निर्फळ कर म्हण मागता. तुज्या भुरग्यां विरोध बापा प्रयोग जावचे हर एक तरेचे हातेर निर्फळ कर म्हण मागता. तुजो सुसंदेश पसारच्या हर एका भावा भयणींक, मिशनरींक, याजकांक रक्षण आनी आत्म्याचें बळ फावो कर म्हण मागता. समर्पण करता हांव सोम्या आमच्या देशांत आसच्या क्रिस्तांव विरोधी पंगडांक सोम्या तांचे थंय आसचें तुजे विरोध आसचें आनी तुका पातयेल्ल्या विरोध आसचें. हर एक तरेचें चिंता तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन संपूर्ण तरान बदलावण कर सोम्या. आपड सोम्या हर एकल्याक शांती समाधानाचो दूत जावन ह्या संवसारीन तूं देवून ये सोम्या. आत्म्याच्या सक्तीन हर एकल्याक तूं परिवर्तीत करन एका निजाक देवाक वळखुंची कृपा आमाचो मेस्तांक फावो कर म्हण मागता.
हालेलुया हालेलुया हाला बशाला ला ला ली ली ला ला हरे डी 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 शेडे डा डा डी डी डा 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 हालेलुया हालेलुया हीला बाबा हीला रा होली आत्मने हीला रा बरा बरा बशा बरा बरी बरा 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 बा हालेलुया 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 Hallelujah, हाला मशाला ला 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 ली ला 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 बाबा 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 हीरा मामा मशाना ने डी 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 डा 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 होली आत्मा टचरा बरा 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 बशा बरी बरे बरा बरा बा हीला मशाना ने डी 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 होली ग्रेस एरता बरा शरा डा 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 पवित्र रक्तम ने दरेकोबा आशीर्वादी संबारा रा 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 हालेलुया 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 ಪಾನಸಂಕು 63 ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಚದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಚದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದೆ ಹರಕೆಗಳ ನೀಡಿ ಬಂದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ನಾ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 Alleluia. मಗಳ सोम्या जेजू आयसीयूंत कोमा स्थितीर आसून सोम्या त्या भयणीक तुज्या हातांत समर्पण करता तिचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घालून तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन तिका आपड तिच्या कुडींत आसची हर एक तरेची पिडातून नाश कर आणि तिका भवडताचे देणे देऊन संपूर्ण गुण कर आशीर्वाद से म्हण मागता हाला माशाला लिली लिलीला हा बरी बरा 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 बशा बरा 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 बरी गशा करा बरा बरा बा हाला माशाला लिली 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 हाला ला 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 हाला ला 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 डी 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 सबारांचे हात सोमींचे जो आशीर्वाद सिता आणि आशीर्वादाचे हात जाऊन ब्लेस करता म्हणता हाला बाशाला लिली 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 इरामा शरे डी 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 जो कोणातही बें आसा ताचे बें संपूर्ण तरण गुण करता संपूर्ण तरण निवारण करून ताका धैर्याच्या आत्म्यान फुडें वचोंक कृपा दिता हालमा शरे लिली 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 आराबा शरारा हालेलुया 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 आत्मीक दिश्टी खातीर मागोन आसा त्या व्यक्तीचे मागणे सोमी जेजू आयकता आनी ताचे आत्मीक दिश्ट दिवन आशीर्वाद दिता म्हणून बसयता हाला बाला बलशो एरेनाना शरारा हामना शला ला 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 हालेलुया हालेलुया पोटांत गुलोप आसलेल्या व्यक्तीक सोमी जेजू आशीर्वाद दिता आनी बरी भलायकी फावो करता भलाय शिका लबश कर बरे बरी बा हिला माशला लिली लिली लिल्या आले ला 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 आले ले 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 ला 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 मागण्यात हांव पयस आसलेल्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर मागचें कुटाम आसा एक आनी त्या कुटुंबाक सोमी जेजू त्या व्यक्तीक परिवर्तन करून पाठी हाडटा म्हणले बसवणे दिता आला बालिशा हिला बा शरारा हिला बा हट दराडा शला ला ला लिली ला ला हिला मा शरारा हिला बा हिला मा शला ला 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 हिला 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 बा शरारा
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाल भवन आनी भयणीनो सुम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक येता परत एक घडी आमकां कितें मागोवंक आसा ते सुम्या कडेन कितें सांगूंक आसा कितें उलोवंक आसा आमी उलोवया मोगाचें न्हू आमची कितें तेसांव आसात मागणी आसात आमच्या खालच्या मनान कितें अत्रेक आसात तें सगळें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया ताचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वयच्या पयलें कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांच्याय तेसांवां खातीर तांचे खातीर एक घडीभर आमी मागया मोगाचें न्हू सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया सुम्याचें समाधान शांती राज करच्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन ते युक्रेन रशिया तें झुजू समच्याक थंयसर शांतीचें समाधानाचें वारें वाळच्या खातीर आमी विशेश तरान परत आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या देशा खातीर आमच्या देशाच्या मुखेल्यांच्या काल जमानांनी सुम्याचें समाधान शांती वस्ती करच्या खातीर आमी मागया आमच्या मंगळूर DSA खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर तांच्या भलायके खातीर तांच्या मिसांवां खातीर आमी मागया सकळ याजकांक सुम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी वर्गावन जातेत आसा याजक धर्मिकां तांचे वर्गा वर्गी जाता नव्या जाग्याक येतल्या त्या याजक भावांनी धर्मीक भयणींनी तांच्या मिसांवांक तांकां समर्पण करून तांचे मिसांव ते फळादीकपणी करूंक जाय आसली पवित्रत्वेची सकत करपाक सुमी तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू हर एका आमच्या कुटुंबांक सुमयाच्या पांयां तळ समर्पण करया कुटुंबांतल्या सान्यांक प्रत्येक जण आमच्या भुरग्या बाळांक युवा जनांक सुमयान राखच्याक सांबाळच्या खातीर आमी मागया तशेंच आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां सकड सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक ताय जावन गवया गीत हे देवाडा साक्रामेंतांत Etiavoda sacramenta sustan raman karya purviratya rupa bodna navyoriti adaya salvavicha askatvesha Bapatapche Bhakti Tashem Bapa Tashem Putra Ulasani Stutiza Bodhi Maima Sasna Sasna Ekastalyan Harsita Gaita Spirita Samasami Navarta Amen. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून येसो फळ सदांच आमचे दय आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.